प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो दुसरो आयसवोर, वोड 41 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्का पोरबेक जेरुसालेम वेतालो. आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती सदांचे भाशेन पोरबेक जेरुसालेमाक गेली. आनी पोरबेचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसालेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली. आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसालेमाक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली. आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालो. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजूंक ना. आनी तांचे बरोबर तो गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, आयज आमी वाचलां की जेजू देव मंदिरांत जेन्ना 12 वर्सांचो आसलो, तो वर्साच्या वर्सा आपल्या आवयक बरोबर आनी आपल्या बापूय बरोबर, जुजे आनी मारियो बरोबर तो देव मंदिरांत जेरुसालेम गांवांत वेतालो. आनी जेन्ना 12 वर्सांचो आसलो, तो परतून वचना आपल्या आवय आनी बापूय बरोबर तो रावता देव मंदिरांत. आनी जेन्ना 2 दिसांची वाट ती काबार करतात, तांकां कळटा की जेजू तांच्या बरोबर ना, तो ती परतून येतात. ती एकदम खोंती हुस्क्यान भरून येतात. आनी शेकी 3ऱ्या दिसा ती जेजूक देव मंदिरांत पळयता. आनी जेजू कितें करता देव मंदिरांत? तो थिंचोर त्या जाणवा बरोबर तो लोक जो आसलो, जे दोमशास्त्री आसले आनी जे पाद्री आसले, ताचे बरोबर तो उलयता, तांकां जबाब दिता सगळ्या प्रश्नाचो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें वाचता की 12 वर्सांचो भुरगो थिंचो देव मंदिरांत रावता, आपल्या पाय मांयक हुस्केना, पूण थिंचोर त्या दोमशास्त्रां बरोबर, त्या पाद्री बरोबर तो उलयता. ते सगळं अजाप जाता ताचें आयकोन. ताच्या पाय मांयक मोरयेक आनी जुजेक कितें भोगतलें काय? आयज समजा आमचो एक भुरगो, आमचो एक आपुरबायेचो भुरगो आमी घरा थिंचोर सोडलो, 1 वराक 2 वराक तो ना जाल्यार आमकां कितें हुस्कें भोगतलें? आनी आतां जाता 2 दीस आनी 3ऱ्या दिसा जेजू तांकां ह्या देव मंदिरांत मेवता. भाव भयणीनो, आंकवार मोरये आनी जुजे तुजे भाशेन आनी म्हज्या भाशेन आसली. तांकां खोती हुस्के येतालेत. आमी सजमता की मोरी आनी जुजे आमी आतां तांचे मागणे कोत्ता, देवस्पण कोत्ता. पूण आमी सजमना की ती तुजे भाशेन म्हज्या भाशेन ती मनशां आसलीं. तांकां खोती हुस्के येतालेत. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हे खोती हुस्के येतालेत, मोरी जाणो आसली की आज बोडव्यान तिका सांगलेलें की हो पुतबिश्टो पूत न्ही तुजो, हाची राजवट की सासणाच्या सासणांक आसलेली. आनी ती जाणो आसली आपल्या काळजांत की हो जावन आसलो देवाचो पूत. आनी आतां
तिका देवान जबाबदारी दिल्ली. जुजाक जबाबदारी दिसली ह्या जेजूक वयर करपाक, ताका वाडोवपाक. आनी आतां तो 3 दीस तांचे बरोबर ना, तांकां कोणती हुस्के आयिल्ले. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना तांकां मेवता जेजू आनी ते 3ऱ्या दिसा येतात देव मंदिरान, ते पळयतात की जेजू थंयसर आहा. मोरी ताका विचारतात, बाबा पुता म्हज्या, तुवें अशें कित्याक केलें आमकां? कित्याक तूं आमचे पासत येवंक नाय? आनी आतां आमी आयल्या, तूं धांवन धांवन येवंक नाय आमचे कडेन. तूं आमकां विचारताय, तुमी कित्याक म्हाका पळोवंक येयल्यात? भाव भयणीनो, आमी हें जी घडणी घडली, आमी जेजू कडसून पळोवया आनी जुजे आनी मोरी कडसून पळोवया. जेजू 12 वर्सांचो भुरगो, तो कांयच नको की ताजो पांय माय हुस्केतात म्हणून. कित्याक तो देव मंदिरान फकत आपल्या सर्गीच्या बापाची खबर सांगपाक तो थंयसर रावल्लो. ताका कसलेच खोटी हुस्के नात. आमच्या भुरग्यांक आतां आमी जेन्ना ल्हान आसा, 12 वर्साचे, हांव भुरगो आसलो, 12 वर्सांचो, 15 वर्सांचो, 17 वर्सांचो, 20 वर्सांचो, आमकां कसलीच खंयचे हुस्के ना. कित्याक आमी जाणू आमची पांय माय आमकां आमची वागुरतात, आमकां जेवण मेवतलें, आमकां खाण मेवतलें, आमकां घरा एक बाज आसतली न्हिदपाक, आमी शिकोंक जाय तें ते आमचे पयशे भरतले. आमकां खोटी हुस्के कसलेच ना. आनी ह्या जेजूक 12 वर्साचे जेजू कसलेच खोटी हुस्के नासले. पूण तो ह्या देवाच्या उतरान जाणवायन बोललो. कसो? कित्याक तो प्रश्न विचारतलो? कित्याक आंकवार मोरी ताका शिकयताली. जेन्ना जुजे काम करपाक वेतालो, तो जावन तो एक कार्पेंटर आसलो. तो कोदेली कोत्तालो, तो सगळे जाग्या कडेन वेतालो, आपलें काम करतालो. पूण मोरी जेजू बरोबर घरा आसली, ती तिका देवाचें उतर शिकयताली. आनी देवाच्या उतरान जेजू व्हड जायत वेतालो. आनी आतां जेन्ना देव मंदिरान आसा, तो थंयसर प्रश्न विचारता आनी ताची जाणवाय इतली आसा. आनी तो आतां त्या 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 धर्मशास्त्रांक, त्या फारिझ्यांक, जे लोक थंयसर काम वावुरतात देव मंदिरान, तांकां तो प्रश्न विचारून ते अजाप जाले. आतां आमी मोरी आनी जुजे कडसून पळोवया. ती पांय माय, ती हुस्केतात. ती नकळत आपल्या पुताक कितें जालां तें खिचोन ताका कोणें व्हेलो, कोणें किडनॅप केलो, खंय आहा तो भुरगो. आनी जेन्ना ती हुस्केतात आनी रडोन रडोन 3 दिसा उपरांत ताका मेवतात, ती फकत जे पांय माय जें काम आहा, तें जबाबदारीचें काम तें कोत्तात. आनी जेन्ना तो प्रश्न विचारतात, जेजू तांकां असलोच जबाब दिता, कित्याक तुमी म्हाका पळोवंक येयल्यात? तुमी नकळत की हांवें म्हज्या सोगीच्या बापाचें करूंक जाय? त्या वेळार मोरी आनी जुजे कितें म्हणटले आसले हांव? कितें चिंतले आसले हांव त्या वेळार? जुजे म्हणटलो आसलो, हांव ताजो पाय, मोरी ताजी माय, आनी तो म्हणटा स्वर्गीच्या बापाची काम करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, हो जेजू ल्हान आसतना तो इतलो देवाच्या मोगान आसलो, कित्याक तो देवाचो पूत आसलो. आनी तो 12 वर्साचो आसता तेन्ना ताका कसलीच हुस्के नासले. पूण तो थंयसर सगळे देवाचें उतर आनी ती सगळी जाणवाय आसली, ती तो धर्मशास्त्रांक आनी त्या पाद्रींक शिकयतालो आनी तांकां प्रश्न विचारतालो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो जेजू 12 वर्सांचो परतून आपल्या पांय मायच्या ताब्यान येता आनी ती घरा येतात, देवाचें उतर 51 वडीन आयज कितें म्हणटा आमकां? आनी तांच्या बरोबर तो गेलो आनी नाजरेक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. भाव भयणीनो, जेन्ना एक माय, एक पाय आपल्या भुरग्यांची उतरां आयकतात, जेन्ना भुरगीं बरे भाशेन आपल्या पांय मायक मान दितात, कित्याक पांय माय सदांच भुरग्यांचो खूब मोग करतात. पूण केन्नाय भुरगीं आयकनान आपलेंच कोत्तात. तांकां सजमणी ना की कितलीं आपल्या पांय माय वावुरतात. आनी जेन्ना ही जेजू उतरां आपल्या पांय मायक म्हणटा, तुमी कित्याक म्हाका सोदूंक येयल्यात? तुमी नको आसलीं की म्हज्या बापाचें काम हांवें करूंक जाय म्हणून? तेन्ना जुजेक आनी मोरयेक ह्या उतराची सजमणी मेळोंक नासली. आनी देखून देवाचें उतर म्हणटा की ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली मोरी. तिणें कांय वायट म्हणूंक ना. आयज एक पांय माय आपल्या भुरग्यान अहें करीत जाल्यार ती घेतली, वाण घेतली न्हू, कितें बोडी घेतली आनी बरो मार दितले. तूं खो उलयताय म्हजे कडेन? तूं 12 वर्साचो म्हाका शिकोवंक सोदताय? पूण मोरयेन आनी जुजेन आमी कांय आयकना की तिणें
भुरग्या जेजूक मारलो पळय तांकां खूब त्रास भोगले. पूण ह्यो सगळ्यो ज्यो गण्यो ताणें काळजांत दवरल्यो कित्याक मोरी जाणू आसली की हो पूत तिजो जावन आसलो देवाचो पूत. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करता वय आमी परब करता वांकर मोरयेची, पूण भाव भयणीनो, आमी समजूंक जाय की जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, हें उतर आमच्या काळजांत दवरता. हे जे उतर आज बोडव्या गाब्रिएलान मोरयेक सांगलें की वो तुजो पूत जो तुज्या कुस्त्यान जल्मतलो, ताची राजवटकी सासणाच्या सासणांक काबार जावची ना, सासणाच्या सासणाची राजवटकी चो राजा जातलो तो. आनी देखून मोरयेन हें देवाचें उतर आपल्या काळजांत धरून तिणें जेजू कांयच म्हणूंक ना, ती सजमोंक ना, पूण ती जाणू आसली की हें देवाचें उतर, हें देव कोरीत करतलो आसलो आनी तें घडोवन हाडटलो म्हणून. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करता, वय आमी फेस्त करतले हांव, हें करतलें हांव, परब करतलें हांव, सगळ्यांक हॅपी पीस करतलें हांव, पूण कितें आमी शिकतले हांव? मोरये भाशेन आमी हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत धरूंक जाय, ताचेर नियाळ करूंक जाय. आमी कितल्यो वस्तू हाणें सांगल्या, ताणें कितें म्हणलां, ताणें कितें सांगलां, त्यो सगल्यो गडण्यो आमी काळजांत दवरता आनी आमी त्या दुसऱ्या आमच्या भाव भयणांचेर, आमच्या पेल्याचेर आमी राग दवरता. पूण आयज हें देवाचें उतर जें आमी आयकता हें आमच्या काळजांत दवरुया, कित्याक जें देवान सांगलां आमकां तें देव सदांच विश्वासी. देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी आनी देखून हें जें उतर आमी आयकता हें आमच्या काळजांत धरुया मोरये भाशेन. ताचेर आमी तें उतर आमी सांबाळून धरुया. आमच्या तोंडांतलीं बिश्टीं उतरां सोडपाची गरज ना. आमकां जेन्ना आमकां कितें वायट दिसता, कितें कोणें आमचेर आड येता, आमकां नाका गरज की कितें आमी आड म्हणल्यार ताका आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे ताका आमी बोगसूया. आमी खरेंच खालती रावया आनी देवाच्या उतरान रिगुया. मोरये भाशेन आयज आमी मोरेची ही जी म्हणटात ती जी एग्जाम्पल आमकां मोरयेन दिल्या, ही मोरयेन आमकां शिकयलां की हें सगळें जें तिणें हें जें घडलें, आयचें उतर म्हणटा ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. पूण आमी कितें करता भाव भयणीनो, मोरये भाशेन आमी सगल्यो वस्तू आमच्या काळजांत सांबाळून दवरता, ओ फकत जें वायट केलां, कोणें आमकां आमच्या सासूमायन कितें म्हणलां, आमच्या घोवान कितें म्हणलां, आमच्या बायलेन कितें म्हणलां, आमच्या शेजाऱ्यान कितें म्हणलां, तें आमी आमच्या काळजांत दवरता. आयज आमी देवाचें उतर आमच्या काळजांत सांबाळून दवरुया, ताचेर नियाळ करुया आनी मोरये भाशेन आमी ह्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून हें उतर पाळून आमी आयज मोरयेक आमी वाखाणणी दिवया. आमी खरेंच मोरयेचो कितें म्हणटा तें मोरयेची देख आमी घेवया आनी खरेंच आमी जेजूच्या पाटलावदार म्हणून आमी हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या सोडूनदारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.